That happened today night at 3 o'clock. Okay. The fire occurred. It's mainly due to short circuit. The fire brigade also arrived on time. Took almost half an hour to clear the fire. The corner of the shops. The portion is Portion of the thing has been damaged, fully burned. what is the loss? Not yet estimated. Not yet estimated. Okay. Is there any fire safety measures here in this Measures building? are there, but not to be seen anywhere. Pipes are there, everything is there, but not yet in operating. आज सकाळी सुमार 3 वाजता हांगासर मडगांव ओसिया कॉम्प्लेक्सान हें जे बूट्स शॉप आसा ताका उजो पेटलो. कोणें तरी तो उजो पळयलो आनी फायर ब्रिगेड पर्सनलांक आपयले. तांणी रोखडोच हो उजो कंट्रोल केलो, पूण ताच्या पयलीं अर्दे शॉप लासून काबार जाली. अशें म्हणटात की घोडये शॉर्ट सर्क्यूट जावन हो उजो पेटला. कितलें लॉस जाला तें आजून एस्टिमेट करूंक ना. तशेंच आमी हांगासर पळयता हांगासर फायर सेफ्टी हे बिल्डिंगाक कांयच ना. जाका आमी म्हणटात ओसिया कॉम्प्लेक्स हाका फायर सेफ्टी जर उजो पेटलो जाल्यार कांय प्रिकॉशन्स घेवपाक कांयच उपाय केल्ले ना. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावळी डेस.